कोरिंथकारांक पावलुचें दुसरें पत्र. सेवकाचे अचोकतायेंत क्रिस्ताची शक्ती. चॅप्टर 4. देवान ही सेवा आमचे आदीन केल्या देखून आमी आंग काडिना. लोजेक लागून गुप्तीं दवरतात तीं कोत्तुबां आमी सोडून दिता. आमची चाल नादबुदीची न्हय, देवाचें उतर आमी भरसून परगट करिना. परतेंच जाल्यार सत्य आमी स्पश्ट परगट्टा आनी देवाक आमचो गोवाय करून आनी सोमेस मनशांच्या अंतस्करणांक उलो करून आमी आमकांच साक्षी दिता. आमचें शुभ वर्तमान धांपलोलें आसा जाल्यार फकत इबाड जावचे वाटेर आसात तांकां तें धांपलोलें आसा. म्हणजे क्रिस्त खरेपणी देवाचो रूपकार तरी ताच्या मोहिमे बरीत शुभ वर्तमानाचो परजोळ ओन भावार्थ्यांक फांको ना जावंक ह्या युगाच्या देवान तांची मनां कुड्डीं केल्यांत. आमी आमकांच परगट करिना, पूण जेजू क्रिस्ताक आमी परगट कोत्ता. तो सोमी म्हूण आनी आमी जेजू खातीर तुमचे सेवक म्हूण आमी जाहीर कोत्ता. कालोखांतलो भायस सरून उजवाड परजोळूं अशें देवान म्हणलें, तर ताणेंच क्रिस्ताच्या मुखामळार परजोळटा ते आपले मोहिमेची वळख आमकां मेळचे खातीर आपलो उजवाड आमच्या गिन्यानांत फांको केलो. धर्मदुतांच्या वावरांत उपद्रे आनी भरमासो. पूण आमी फकत मातयेचीं आयदनां, आनी हें बांदार असल्या आयदनांनी घाल्लें आसा. म्हणटच ही आमकां दिल्ली व्हरती पदवी आमचे थावन उपजना. ती सगळीच देवाची. सगळ्या जिन्सांच्या कश्टांचो भार आमी सोंसतांव. पूण देव आमकां चेपून पडूंक दिना. आमी सगळेच घुस्पतांव पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगतांव पूण देव आमकां केन्नाच सांडिना. आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. ह्या आमचे कुडीच्या जिवितांत जेजूचें पुनर्जिवीत दिश्टी पडचे खातीर त्याच आमचे कुडीच्या जिवितांत सदांच आमी जेजूक ताच्या मरणांत एकवटलोले आसांव. जेजूचें पुनर्जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर जिवेच आसतना जेजू पासत आमी मरणाच्या संकटांत भोंवतांव. हे भाशेन मरण आमचें सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचें सवें पुनर्जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें भावार्थ धरला देखून हांव उलयलों. अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें मेळटा तेंच भावार्थाचें मोन आमकांय आसा. देखून भावार्थ धरून आमीय उलयतांव. देवान सोम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला म्हूण आमी जाणाव. तशेंच तो आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती आपणा मुखार व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे परी जितली देवाची दयाळाय ओदीक लोकांक भोगूंक मेळटा, तितली ओदीक देवाक महिमा दिवचे खातीर लोकां मदें ताची दिनवासनी वाडत वेतली. क्रिस्ती जिवीत भावार्थाचें धरलोलें आसा. ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडिना. जरी भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता, तरी भितरल्यान तें दिसान दीस नवसरोन वेता. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या कालाच्यो खोंती-दुखी सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. ह्या खोंती-दुखी आनी हे सासणाचे उत्तम मोहिमे मदें कसलीच सर करूंकूच जायना. म्हणटच दोळ्यांक दिश्टी पडटात तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लायना. पूण दिश्टी पडनात तसल्या वस्तूंचेर दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात. पूण दिश्टी पडनात त्यो सासणांक तोपतात. देवाचें उतर हें.